मातेव. ताचे परिक्षेंत पूत बापाक विस्वाशी रावता. चॅप्टर 4. तेन्ना देंवसारान जेजूची परिक्षा करचे खातीर पवित्र आत्म्यान ताका अरण्यांत व्हेलो. 40 दीस आनी 40 राती जेजून उपास केलो आनी त्या उपरांत ताका भूक लागली. लागीं सरून नाडप्यान अशें म्हणलें, जर तूं देवाचो पूत तर ह्या फातरांचे उंडे जावंक आज्ञा कर. पूण ताणें असो प्रतिपाल केलो, पवित्र पुस्तकार बरयल्लें आसा तें उंड्याच वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सरता त्या उतरां वरवीं मनीस जियेता. मागीर देंवसारान ताका पवित्र शारांत व्हेलो आनी देव मंदिराच्या कळसार ताका उबो करून अशें म्हणलें, जर तूं देवाचो पूत तर हांगा थावन सकला उडकी मार, कित्याक अशें बरयल्लें आसा, तुजे विशीं तो आपल्या दुतांक ओवाळो दितलो आनी तुजो पांय फातराचेर आदळना जावंक ते आपल्या हातांनी तुका उखलून दवरतले. जेजून ताका असो जबाब दिलो, अशेंय बरयल्लें आसा, सर्वेस्परा तुज्या देवाची तुवें परिक्षा करूं न्हय. त्या उपरांत देंवचारान ताका एका भोव उंच दोंगरार व्हेलो आनी संवसारांतल्यो सगल्यो राजवटक्यो आनी तांचो दबाजो ताका दाखयली. ताणें म्हणलें, सरपटून तूं म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार हांव हें सगळें तुका दितलो. तेन्ना जेजून ताका असो प्रतिपाल केलो, पयस सर सैताना, कित्याक अशें बरयल्लें आसा, सर्वेस्परा तुज्या देवाक तूं पुजतलोय आनी ताची एकल्याचीच सेवा भोक्ती करतलोय. शेकी देंवसार ताचे सशिलो कडसरलो आनी देवदूत येवन ताची सेवा करूंक लागले. जेजू गालिल्यांत देवाच्या राज्याची परगटणी सुरू करता. जुआवाक कैदी केलो म्हूण आयकल्या उपरांत जेजू गालिल्यांत गेलो आनी नाजारेत सोडून जबुलूनाचे आनी नेफ्तालीचे शिमेर दर्या देगेर आसत्या कापेर्नाउमांत ताणें ठिकाण केलें. अशें इसायास प्रवाद्यान सांगलोलें तें पाळोन येवंक जाय आसलें. जेबुलूनाचो आनी नेफ्तालीचो गांव दर्याचे वाटेर जॉर्डानाचे पेलेतोडी आसलोली राष्ट्रांची गालिलिया. कालोखांत रावतल्या लोकांक एक व्हड उजवाड देखलो. मन्नाची सावळी पडलोल्या गांवांत रावतल्यांक एक उजवाड उदेलो. तेन्ना थावन जेजू अशें म्हणून उपदेश दिवंक लागलो, जिवीत बोदलात, कित्याक सर्गीचें राज येवचें जालें. जेजू चौगां खारव्यांक आपयता. गालिलियाच्या दर्याचे देगेर चलतना ताणें दोगां भावांक, पेद्रू म्हणटात तो सिमोन आनी ताचो भाव आंद्रे, दर्यांत पागेर मारताले ते देखले. ते खारवी आसले. ताणें तांकां म्हणलें, म्हज्या फाटल्यान येयात आनी तुमकां हांव मनशांक दोत्तात तसले खारवी करतलो. आनी रोखडेच जालां सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले. आनी थंय थावन फुडें वचून आनीक दुसरे दोग भाव, जाकोब जेबेडेवाचो पूत आनी ताचो भाव जुआंव ओड्यार जेबेदेवा आपल्या बापायच्या सांगाता आपल्यो रांपणी शिंवताले ते ताणें देखले आनी तांकां आपयले. रोखडेच ओडें आनी आपल्या बापायक सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले. जेजू शिकोवन दिता आनी पिडेवंतांक बरीं करीत वेता. जेजू आख्ख्या गालिल्यांत भोंवून फिरून तांच्या देवस्थानांनी शिकोवन दितालो, राज्याचें शुभ वर्तमान परगडटालो आनी लोकां मदें सगल्या जिन्सांचो पिडा रोग बरो करतालो. ताचें नांव आख्खे सिरियेक गाजलें आनी समेस्त वायटाकारांक सोबार जिन्सांचे पिडेन आनी कश्टां दोगडांनी वळवळटल्यांक देंवचार बसलोल्यांक मुल्लूक मारतल्यांक आनी आरेन पडलोल्यांक ताचें सोंशें हाडटालीं आनी ताणें तांकां बरीं केलीं. गालिलिया थावन 10 नगरांचे प्रांता थावन, जेरुजाल्या थावन, जुडेया थावन आनी जॉर्डाना पलतडच्या प्रांता थावन येवन
लोकांच्यो व्हड उरपोंजी ताचे फाटल्यान वेताल्यो. देवाचें उतर हें.